आता बुशू टॅटू दाखवता. ओके, एक्साइटेड. बुशू इमोशनल झाले. हांव बॅप्टिझमाक टॅटू काडपाक सोदतालो. बुशू सरप्राईज दिवपा पूण तें जावंक ना. तेका लागून आज हांव येयला हेरो एड्रिका बरे, हू इज अ सर्टिफाईड टॅटू एंड पियर्सिंग आर्टिस्ट. भितर सोदना तूं फॉर्म बरो पडटा रिगार्डिंग योर हेल्थ. हांवें मगे आयडियार एडिंग्सा सांगिल्ली आनी ताणें टॅटू रेडी केलो. म्हाका थोडे चेंजीस जाय आसल्यो, पण विदाउट एनी हेजिटेशन ताणें रोखडे चेंजीस केल्यो आनी आय वॉज हॅपी विथ इट. टॅटू काडून पयलीं तेगे जो सेटअप प्रोसेस आहा तो हांवें रिकॉर्ड केला, कित्याक मुगले तकले जायते क्वेश्चन आसले रिगार्डिंग द क्लेनलीनेस आनी स्किन बॉर्न डिसीजीस. एड्रिक सारको प्रोफेशनल आनी तो आमगे गोंयकार भाव, सो यू फील लायक होम. तो सगळे केमिकल्स यूज करता हाय क्वालिटी एंड सूज युअर स्किन. एक पार्ट मगे टॅटू रॉंग जालो, तेणें पोतून तो टॅटू पुसून आनी एक पार्ट सारको स्ट्रेट अलायन केलो. 3 निडल यूज करपा आसलो तो. ते निडल्स हांव भिलो, बट एक्चुअली तुका तितू पेन जायना जितू तुगे मोती ऑलरेडी घायलो आसता. हो मगे फर्स्ट टॅटू, सो आय वॉज अ लिटल नर्वस. तुका मसालाचे तितू पेन जायना, बट तुगे जिंग वेन आसता थिंग तुका मातशें पेन कोटा आनी पेन जातचोय तातूंत ती बोर्ड मारपा जाता आनी थिंग कोण जज करपाना तुका. टॅटूचे 2 पार्ट आसताय. फर्स्ट पार्ट काबार जाता म्हळ्यार 1.5 hours लागोल आमकां. मागीर एडिंगसन सांगिल्लें म्हाका तूं एक बारीकसो ब्रेक घे आनी उरतो पार्ट आमी तुगे ब्रेका फाटल्यान करया. हांव जाणा तुमगे टॅटू मिनींग जायो. हो टॅटू बेसिकली मगे चेडवागेलो पांयो, तेगे नांव आनी तेगे डेट ऑफ बर्थ. ऑल्सो तुमगे एक ब्रीफ आयडिया दिवपा मगे चेडवागे नांव मगे मामीगलें नांव हा रिटा. पांयो सिंबलायझीस द टायम वेन शी एंटर्ड माय लायफ. हांव टॅटू चोयन सारको हुशार जालो आनी बुशू सरप्राईज दिवपा टायम आतां. बुशू इमोशनल झाले.